भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपणाची वळख घेता. जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना ताच्या मनान व्हडलीं व्हडलीं चिंतनां आसलीं हो संवसार जिखोंक. पूण भाग्यवंत इनास ताका शिटकायता आनी देवाचें उतर ताच्या मनान घालता. असो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देवाच्या मोगान देवाच्या उतरान जियेल्लो मनीस जावंक पावता. इसायास प्रवादी 52:2 7वे वळीर म्हणटा, कितलीं म्हूण सोबीत पावलां तीं देवाच्या दोंगरा वेल्यान चलोन येतात ताची. शुभ संदेश ती घेवन येतात. शांतीची खबर सोडवण ती पुरगोट कोत्तात. हीच शांतीची खबर सोडवण बोरवासो आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान आमकां मेळटा. तो 30 वर्सांचे पिरायेर आपणाची आमच्या गांवांत येवंक ही पॉयंट सुरू कोत्ता. त्या वेळार ताका 13 म्हयने लागले. जेन्ना आमी विदेशांत वेताव तेन्ना विमानाच्या आदारान आमकां 12 वा 13 वरां पुरो. पूण तांकां 13 ते 14 म्हयने लागले. अशें कठीण आनी आडकोळींनी भरलेली हो प्रवास ते कोत्तात. आनी थंय एक घडणी घडटा. जेन्ना तो आपणाचो प्रवास सुरू कोत्ता तेन्ना ताका चाकोर फावो जावंक ताचे कडेन एक अधिकार आसलो. ही कूड हॅव आस्क्ड फॉर अ सर्वंट. पूण जेन्ना थंयचे वडील ताका म्हणटात, तुका चाकोर दिवंक, तुजी सेवा करूंक, तुका आदाराक पावोवंक आमी दिताव, त्या वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान म्हणलें, देवान म्हाका हात दिल्यात, म्हजें काम हांवूच कोत्तलों. आनी असो 10 वर्सां आमच्या गांवांत तो येता आनी रावता. आनी ह्या 10 वर्सांनी आपणाचे पांय जोडून 50 राष्ट्रांक तो भोंवलो आनी देवाचें उतर ताणें पुरगोटलें. म्हजें मिसाव, म्हजें काम आनी थांबोनासतना म्हाका ताचो संतोश भोगता, अशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर म्हणटा.